टीचर्स, पास्ट स्टुडंट आणि सध्याची आमची पॅरंट टीचर असोसिएशन आणि विनंती केल्या उपरांत 24 तासां भितर तांणी आमची विनंती मान्य केली आणि दत्तात्रय सराक हांगा दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यात तांचे विशय चड जातय. आणि ह्या सगळे हांगा जमिल्ल्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव एक ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, ह्या शाळेचो माजी शिक्षक त्या निमतान तांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या पूण तेजें रिजन आमकां मेळुना कित्याक ट्रान्सफर मारले ते. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तांचे कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तांच्या कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. ताणें 3 म्हयन्यांचे डेव्हलपमेंट केलें, आमच्या स्कुलाक जे डिसिप्लीन लायलें कळ्ळें न्ही, त्या खातीर आमकां तो जाय म्हणून. सो तेंच्यांनी सांगलें आमी मिटींग घेता आनी तुमकां कळयता. आमी तांकां काल सांज मेरेन तर कळय सांगिल्लें. आयज जो क्रावड जातलो तो मॅनेज करूं शकचे ना म्हणून सांगिल्लें. तेंच्यांनी सांज मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पॅरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काढले? मॅनेजमेंट काडटा, विलियम्स मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता, आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. जो पर्यंत ऑफिशियल लेटर आमच्या हातीन येना तो पर्यंत तर आमी बॅक घेवची ना हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मॅसेज तेंच्या कडेन केल्लो आसा. आतां आमचो मनीस लेटर घेवन येतलो, ते लेटर येतकीर आमी मागीर स्कूल स्टार्ट करपाक दितली. ना 3 महिने जाले ताका हांगा रिक्रूट केल्लो. 3 म्हयन्यानूच रिटायर जाले आनी हे 7 म्हयन्यान हो 7थो प्रिंसिपल जी काल आयल्या. भुरग्यांचेर अन्याय जाता असो आमकांय बी दिसता, कित्याक आमची भुरगीं हांगा रिटायरमेंट जाता तेन्ना हांगा प्रिंसिपल ट्रान्सफर करता. सो आमकांय खंय तरी दिसता आमच्या भुरग्यांचे ते विचारूच करना काय म्हणून. होच डिमांड आमी तेंच्या कडेन घेवन गेल्ले की रिटायरमेंट झोन हे स्कूल करनाकात. आमी फक्त रिटायरमेंट दिवपाक हांगा बसूना पिटी, आमी आमच्या भुरग्यांचोय विचार करतात. सो आमी प्रोटेस्ट केला तर 3 मंथ्सा खातीर न्ही, दीस इज फॉर फ्युचर.